बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भावां भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय जेजूचो अणभव घेवया, दुसऱ्यांक जेजूशी हाडुया. आयचो सेवादोर आमकां जेजूचो अणभव घेवन दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक उलो करता. आमकां पवित्र स्नान घेतलोल्यांक बाग्योन जावचें आपोवणें आसा. म्हणटोच मागण्या वरवीं जेजूची ओळख आनी अणभव घेवन तोच अणभव कोणाकूच भिये नासतना दुसऱ्यांक दिवप ही आमची क्रिस्ती जबाबदारी. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना जेजूच्या अणभवान आमी वाडून दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आनी सोविच्छीत मनान धरून फावो ते परी हे मिसाचे बेटेन वांटो घेवंक आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. जायत्या फावटी आमी आमचो खासगी अणभव देवा थंय भोव उणो केला. हाका लागून दुसऱ्यांक जेजू सवे हाडूंक आमी अदीक फाटीं उरल्यांत. दूख धरुया, बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच आंकवार करी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. खेरीतपणी एमिसाचे भेटेन सेंट ल्यूक्स मेडिकल गिल्ड ह्या जम्यांतल्या एका वांगड्या पासत तांच्या वावरा पासत आमी मागुया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, तुज्या पुताच्या जल्मा वरवीं नवो उजवाड तुवें संवसाराचेर दोयेन फांकयलोय. आंकवार मायेचो पूत जावन आमच्या सैमाचो वाटेली तो जालो. देगून ताच्या देवीक जिवितांत
ताचे वाटेली जावंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. बागीमोन जुआवाच्या पयली चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या भुरग्यानो, कोणाकूच तुमकां फसूंक दिवं नाका. जसो तो प्रमाणीक तसोच प्रमाणीकपणान चलता तूय मनीस प्रमाणीक. जो कोण पातक कोत्ता तो देंवचाराचो, कारण देंवचार ओरोंबाक ताव पातकी. देंवचाराच्या कर्तुबांचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयला. जो कोण देवा ताव जल्मला तो पातक करिना, कित्याक देवाची जीण ताचे सवें आसा. देवा ताव जल्मला देखून ताच्या पातक करूंक नजो. देवाचीं भुरगीं आनी देंवचाराचीं भुरगीं हाचेरूच ओळखूंक येता. जो कोण प्रमाणीकपणान जियेना वो आपल्या भावाचो वो मोग करिना तो देवाचो न्हय. देवाचें उतर. देवाचे गोड उपकार. सगळीं उबी रावया. Alleluia.
प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो, पूण शेवटाच्या दिसांनी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. जुवा वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा जुवा आपल्या दोगा शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हळें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेलेत. तेन्ना वळून आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हळें, तुमकां कितें जाय? तांणी ताका जबाब दिलो, राबी म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हळें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात ताणें देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावलेत. सांजेची सुमार 4 वाजलोलीं. जुवावाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा सिमांवाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हळें, आमकां मेसियास म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें सिमांवाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हळें, तूं सिमांव, जुवावाचो पूत, तुका नांव घालचें आसा केफास म्हणजे खडप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. युरेका, युरेका, I found it. I found it. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही उतरां जावन आसा फामाद उतरां. इस्कॉलान ल्हान आसतना शिकप शिकतना ती कथा आमकां सांगलोली. आर्किमिडीस नांवाचो एक फामाद गणित विज्ञानी म्हळ्यार मॅथमॅटिशियन, एका दिसा खंय तो टबांत न्हातालो आनी आमी जाणात न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅविटी, जें कितें वयर उडयता तें सकयल पडटा. फाटल्या कांय शेकड्यांनी तें सोदून काडलें जायत. पूण हो मनीस जेन्ना ह्या टबान न्हातालो ताणें अणभवलो की ते उदकांत जेन्ना तो न्हाता तो आपुणूच वयर येवपाक लागलो, उफेपाक लागलो. त्या वेळार ताका कळून येता की उदकाक कसली तरी शक्ती आसा, बळ आसा, जी उरपाटे वाटेन वेता, पत्ती वेता. द प्रिंसिपल ऑफ बॉयन्सी ताणें त्या वेळार सोद केली. आनी अशें सांगतात की तो इतलो उमेदीन बोल्लो, इतलो खुशाल तो जालो, वगूत आनी करूंक ना, भायर सरलो, उठलो आनी लोकां मदें धांवून गेलो आनी युरेका, युरेका ही उतरां ताणें म्हटलीं, आय फावंड इट, आय फावंड इट. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जुवावाचे 2 शिस्ते जुवावान धाडलेत वसात ताचे फाटल्यान. आनी जेन्ना जेजू फाटल्यान ते वेतात, जेजून तांकां विचारलें, कितें जाय तुमकां, कितें जाय?
ताणें म्हळें, राबी तूं खंय रावताय? जेजून जबाब दिलो, यात आनी पळयात. आनी ते वेतात जेजू फाटल्यान आनी थंयसर जेजू बरोबर ते रावतात. भाव भयणीनो, चड वेळ न्हय, तो दीस ताचे बरोबर रावले म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. सांजेची सुमार 4 जालोली आनी थंयसर जेजू बरोबर जो अणभव थोड्याशा वेळान ताणें घेतलो, आख्खें जिवीत तांचें थंयसर बदलून वेता. जिविताची दिशा वेगळीच जाता. तांणी अणभवलेल्या अणभवान इतली तांची खुशालकाय, इतली उमेद वाडटा. ही खुशालकाय ताणें आपणाक धरूंक जावंक ना. आंद्रे वेतलो धांवून आनी आपल्या भावाक सांगतलो, आय फावंड इट म्हणटा ते भाशेन, वी हॅव फावंड हिम, वी फावंड हिम. आमी सोदून काडलो, आमकां तो मेळ्ळा. युरिका युरिका म्हळ्यार मागलोलो जो मेसियास येवचो आसलो, पुस्तकांनी ताची खबर बरयल्ली आसली, भासायल्लें आसलें, बाकीत केल्लें आसलें, तो आमकां मेळ्ळो. ही तांची खुशालकाय. भाव भयणीनो, ही तांची इतली खुशालकाय, इतलो अणभव पुराय जिविताक तांकां तो पावलो. जेजू बरोबर 3 वर्सां ताचो पाटलाव करून उपरांत संवसाराक आख्ख्या ते वेतलेत, जोडी मणिशी पडटलेत, जाणान ते पिडापीड भोगची पडटली, प्राण दिवचो पडटलो, मरूंक जाय, जेजून सांगलां सगलें. तरी पूण हे उमेदीन खुशालकायेन भरून ते आख्खे संवसारभर वेतलेत, कित्याक तांचो अणभव जेजू थंय वेगळेच तरेचो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, बागेवन फ्रांसीस सावेराचो बी अशेंच घडलें. इनायस द लॉयल ताका जायते फावटी सांगतालो, एका उतरान जावंक ना, एका दिसान तें जावंक ना. ताणें घोडयेक पोत्तून पोत्तून ताका सांगलें आसतलें, देवीक अणभव दिवंक वावुरलो आसतलो. पूण ज्या दिसा ताणें खुद आपणें जेजूक अणभवलो, हो उजो ताच्या काळजाक पेट्टा. आनी त्या दिसा थावन सगळें जिवीत जेजूक तो भेटयता. संवसारभर हांगासर गोंयांत येवन हो धर्म, हो भावार्थ तो आमकां दितलो. ह्या जेजूक जो उजो जेजूचो ताच्या काळजान पेटला, तो आमकां सगळ्यांक दितलो. आनी आयज पासून ताच्या उज्याची ऊब आमच्या काळजांनी भरलेली आसा. ताच्या रक्ताचो घाम जो ताणें वारयला, तो एका गोंयकाराच्या शिरांनी आमच्या क्रिस्तांवपणान तो आमचे भितर, आमच्या रक्तान तो धांवता. जो भावार्थ ताणें उचाल्लो, तोच भावार्थ आमच्या पुर्वजांनी आमकांय शिकयलो. तो उच्चारूंक आमकां व्हडवीक आनी अभिमान भोगता. देवानी ती व्हडली मिलाक केली की ताची कूड हांगासर आयज पासून आमकां दवरलेली आसा. ही व्हडली मिलाक भाव भयणीनो आमच्या पुर्वजांनी मानून घेतल्या, आमी मानून घेतात. आनी अशें आमकां सांगताले की ताणें आमचे गोंय ताणें सांबाळलेलें आसा. तो आमकां राखता, तो आमकां सांबाळटा. हाकाच लागून तो काल आयज आनी सदांच जातलो आमचो गोंयचो साहेब. तो आमचो गोंयचो साहेब जे आमी सदांच मानून घेतलेलें आसा. भाव भयणीनो, क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार हेंच. क्रिस्तांवपण म्हळ्यार हेंच. क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार आमचो धर्म फकत आमी परगटप, हो धर्म आमी पाळप असलें न्हय. क्रिस्टियन लायफ इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ प्रॅक्टिसिंग कॅथलीक, बट इट इज अबाउट बीइंग अ लिव्हिंग कॅथलीक, एक्सपिरियन्सिंग कॅथलीक. आमी अणभवूंक जाय, आमी आमचो भावार्थ जिवंक जाय, आमचो धर्म आमी जिवंक जाय. मोगाचो धर्म तो दुसऱ्यांक वायट कोत्तलो न्हय, पूण दुसऱ्यांक बरो कोत्तलो धर्म जेजून आमकां दिल्लो आसा. ह्या भाग्यवंता उदेशी तो आमी जिवंक जाय. आनी आयज बरो विशय विचून काडलेलो आसा, देवीक अणभवुया, अणभव घेवया आनी दुसऱ्यांक जेजूशी हाडुया. भाव भयणीनो, 2 भाग ताका आसात. पयले सुवातेर आमी अणभवुया आनी हो अणभव घेतलोच जाल्यार आमी तो दुसऱ्यांक दिवंक पावतल्यांत, दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक पावतल्यांत. नाजाल्यार आमचेशीन जावचें ना. तुमकांच न्हय, आमकां पासून पाद्रींक हें भोव गरजेचें की आमी जेजूच्या अणभवान दर दिसा वाडूंक जाय. तेन्नाच आमी तो तुमकां दिवंक पावतले. नाजाल्यार आमचेशीनूय तें घडचें ना. आमचेशीन ना,
दुसऱ्यांक दिवंक जावचें ना. उगडास आसा सिमनारींत आसतना आमचें शिकप आमी करतना आमी म्हणटात जायते फावटी सिमनारींतलें शिकप मातशें जड आसता अशें म्हणटात. अशें एकलो आमचो सिमनारी शिकता शिकता त्याच्या माथ्याचे केंस जडत रावलेत, खड्डो जायत वेतालो. कोणे तरी ताका सांगलें एक बरो दोतोर आसा म्हणून, ह्या दोतोरागेर वच केंस येतलेत तुका. म्हणून त्या दोतोरागेर ताणें अपॉयंटमेंट घेतलें आनी दोतोरागेर गेलो. पूण ज्या दिसा दोतोराच्या रुमान तो भितर सरलो, दोतोराक पळयलो, थोंटाक जालो आनी पोत्तून गेलो, कित्याक दोतोरूच खड्डो आसलो. आनी ताचें म्हणणें कितें काय, तो म्हणटा ताचे शीन ना जाल्यार आपणाक आनी कितें दितलो तो. ओत्मीक म्हळ्यार भाव भयणीनो हें मात सारकें लागतलें. आमचें शीन अणभव ना जेजूचो जाल्यार आमी तो दुसऱ्यांक दिवंक जाय, घेवंक ताका मान दिवंक. अणभव वेगळेच तरेचो. हांगासर वय जेजू मेळटा, ह्या जेजूक घेवन हो भावार्थ घेवन आमी घरा वेतात. दुबावना म्हाका दुसऱ्या कडेन तो भावार्थ बऱ्या उतरांनी कोरण्यांनी आमी वांटतात आसतलो. पूण भाव भयणीनो क्रिस्ती अणभव घेवंक दोनूच उपाय तुमचे मुखार दवरता. पयले सुवातेर मागणें. आमी तेच करतात, आमी मीस करतात, सगळें करतात खरें, पूण पर्सनल प्रेयर खासगी मागणें एक एकल्याच्या जिवितान गरजेचें. ती जावं तुजी 10 मिनटां, जावं तुजी 20 मिनटां, घडोच ना तुजें शीन जाल्यार वाणपण करून 5 मिनटां बसून, पूण ती चुकोय नाकाय. तो तुजो वेळ खासगी मागण्यान चुकोय नासतना तुज्या देवाक दी. ह्या संबंदान आमी जिवंक जाय भाव भयणीनो. जायते फावटी आमी म्हणटात 10 मिनटां कितें म्हणून मागणें करपाचें देवा लागीं, कितें म्हणून मागूंक. जेजून भाव भयणीनो मागणें कर म्हणून पवित्र पुस्तकान सांगलोलें आमकां मेळना. मागणें करात. पूण एक मात जेजू दोंगरार एकसुरे सुवातेर वचून रातभर मागणें करतालो. देवा लागीं कितें उलयतालो काय तो. देवा लागीं फकत देवीक अणभव तो घेतालो. संबंदान ते जियेतालेत. आमी जाणात 2 जाणां मोगयां तर एकामेकाक भेटलीं जाल्यार 1 वर 2 वर 3 वर 4 वरां कितलीं वरां ती बरोबर आसूं कितें उलयतात खबर ना, पूण एकामेका बरोबर बसूंक वाज तांकां येना, बेजार तांकां येना, कित्याक एकामेकाच्या मोगान संबंदान ती आसतात. अशे भाशेन कोण तरी म्हाका सांगतालो, म्हाका खबर ना ती. भाव भयणीनो अणभव हो देवा लागीं वेगळेच तरेचो. देवा थंय 5 मिनटां वा 10 मिनटां तुजी तूं सारशी खासगी देव आमचो बाप ताचेशी बोज ओगेपणान तुजो वेळ सार. हें जातलें तुजें ओगेपणाचें मागणें संबंद देवा लागीं तूं जोडटलोय. देवाक तूं चुकय नासतना अणभवतलोय. आनी दुसरो उपाय जो आमकां गरजेचो तो म्हळ्यार दुसऱ्याक जेन्ना तूं भेटताय ताचे भितर देव पळय. तो कितलोय वायट आसूं बरो आसूं ताचे भितर तुवें देवाक पळोवंक जाय. देवाचो रूपकार पळोवंक जाय. कोणूय जावं तो. जेजून बऱ्यांक पातक्यांक सगळ्यांक बऱ्या उतरांनी ताणें पाचारलें, बरें केलें. आनी आमी तर जेजूची देख आमी दिली जाल्यार समेस्तांक सगळ्यांक बऱ्यांक वायटांक बऱ्या उतरांनी आमी पळयलें जाल्यार, बऱ्या उतरांनी आमी लेखले जाल्यार बऱ्यो कोन्यो तांचे थंय आमी करूंक पावतलीं. आनी तेन्ना की तुजे भितर देव ती पळयतली, जेजूक ती पळयतली. आनी हे भाशेन विशयाचो दुसरो भाग आपोआप घडून येतलो. ती देवाशीन लागून येतली, लागीं येतली. भाव भयणीनो हीच कृपा आयच्या दिसा आमचे पासत आनी समेस्तां पासत आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार थोडीशी प्रार्थना आमची बावाट्याचे मागणे उद्देशी बापा मुखार उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपली जबाबदारी फुडें व्हरतना आपले पोरचेक
जेजूच्या संबोधान वाडोवंक आदार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या सरकारान धर्म परगटणेंत कसलीच आडखळ हाडिना जावंक पूण सगळे तरेची मेकळीकाय दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. जेजूच्या संबंधान वाडूंक आनी तो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक आमी मागण्याचो देवाच्या उतराचो आनी संस्काराचो उपाय घेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा. बागिवोन फ्रांसीस शावियराची देख घेवन जिवितांतल्या सगळ्या आडकोळींचेर जैत व्हरूंक आनी जेजूच्या मोगान वाडूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. बोधाळ बापा, थोडीशी प्रार्थना तुजी थंय आमी उबारल्यांत दयळेन ते आयकून घे म्हणून मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उतर म्हज्या देवाचें काळजांत कोंचून दवरता. अर्पण म्हज्या जिवाचें बापाक भक्तीन उबारता. उतर म्हज्या देवाचें म्हाका जागयता हालयता. अर्पण म्हज्या जिवाचें बापाक वागडटा विनयता. म्हज्या भावणीनू म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपसयताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दिसो कर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी दी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
जेजू वरवीं नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगयेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची ओस्कोताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एक ओठो कितलो अजापांचो. समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणी उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपुरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो घोटपोर कोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुज्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडोन सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नायरी आनी आमची गवळी बापा सिमियोन ताचे विस्म आनी सगळ्या यादनिकी बरे वर्गा बरे गो तिका प्रितीच्या मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावणीची काकळूत कर.
तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हामा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. म्हज्या अकबार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पुती बागयोन सुसे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन सुसेवाज, बागयोन फ्रांसीस सावेर सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोटवेतार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तुजी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताले पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे आनी आमी बोरवाशें वत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखांतांतली वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाका पयल्या ती सगळीं आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याक घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याक घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. एक तुझी
आमचो मोगल जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां सगल्यांक भरता. तर ह्या वेळार थोडोसो वेळ आमचे दोळे धांपुया आनी आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजे पोरजेक तोरे तोरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळटाय आनी चलयताय. तुजे कोणवाळायेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटाक आमकां वखद मेळून दी. हे बरी ह्या सत्या जिविताच्या देण्यांचो गरजचो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचूचें कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसत. आयची ही मिसाची भेट समोर उबलेल्या पाद्र जॉन फेर्नांडीस हाका आमचे दिनवास आनी बलिदानांत वांटो घेतल्या आदनीक भावांक आमी आभारी. सेंट लूक मेडिकल गिल्ड ह्या संस्थेच्या वांगड्याक आमी दिनवासता. तशेंच गायन पंगडाक आमची शाबासकी. तुमचे दावे वाटेन कुमसाराचें पेंडॉल आसा. कुमसारां चालू आसात ती 5 मेरेन चलतली. तशेंच तुमचे दावे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलींगूय चालू आसा तें 5:30 मेरेन चलतलें. आयज बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव घेवपाचो निमाणो दीस. आयज उमाव सांजे 7 मेरेन चालू आसतलो. फाल्यां उमाव ना. फाल्यां सकाळीं 9 वाजता कॅथेड्रलांत दोबाजीक सकाळचें पवित्र सभेचें मागणें जातलें आनी उपरांत 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जावन बागयोंत फ्रांसीस शावेराच्यो रेलिक्यो बासिलिकांत दवरल्या उपरांत दोबाजीक मीस आमी समोर ओंपतल्या. चौथरायदोची फाल्यां एकूच मीस आसतलें. 6 तारखेर सोमारा ह्या पेंडॉलांत 3 मिसां आसतलीं. तांचो वेळ 6, 7 आनी 8 वाजता. 8 वाजतांचे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. तशेंच त्या दिसा सांत फ्रांसिसाच्या कॉपेलांत 9 वाजता मागण्याची रीत सुरू जावन 10 वाजता मीस आसतलें. मंगळारा तावन बासिलिकेंत सदांचे परी मिसां चालू आसतलीं. मिसांचो वेळ 7 आनी 8 वाजता. 8 वाजतांचे मीस इंग्लीश भाशेन. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. बागयोंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटाव. आमीन.